त्याच्यावरच मातशें कालची मिटींग जाल्ली पळय न्ही रे, मिटिंगान सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर्स आणि मामलेदार गोंय राज्यातले सगळे एकत्र आसलेले. तितूंतल्यान प्रायोरिटी 4 गोष्टी आशिल्ल्यो नजरेचेर. रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर, मुनकारियल केसीस, टेनन्सी केसीस आणि FRC केसीस. गोंयभरांतल्यो पेंडींग आसलेल्यो केसीस एक्सपर्टायज कश्यो करप, ताच्या खातीर हर्डल्स कितें आसा, प्रॉब्लेम कितें आसा, फाटीं कित्याक उरल्या. म्हणजे आमी बरेचशे रिफॉर्म्स ह्यो केसीस करपा खातीर, म्हणजे स्पेशली इन अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर PCBतले रिफॉर्म्स आसतले किंवा बारीक करून त्या एक्टाक ज्यो आमी तांकां पावर्स ज्यो आहा त्यो डेप्युटी कलेक्टरांनी म्हणजे पावर्स बरेचशे फावटी ते वापरपा खातीर फाटीं फुडें येता. त्यो पावर्स तांकां दिवन त्यो फास्ट ट्रॅक करप. ज्यो केसीस सपोज एक 5,000 पेंडींग उरले जाल्यार 5,000 त्यो फुडल्या 1-2-3 म्हयन्या भितर क्लियर करप. हांवें तांकां टार्गेट दिला. सेम वे द FRC केसीस ह्योय बी कंप्लीट करप. मुनकारियल केसीस चड तेंप लागूंक जायना, ती जाता तितले बेगीन सोंपोवंक जाय. काल भाऊ साहेबांची पुण्यतिथी, त्या निमित्तान एक सामान्य मनशा पर्यंत ताजे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे, ताजे प्रॉब्लेम सुटावे जावचे. आमी जशें म्हणटा की गोंयांतलो सगळ्यात मागासलेलो समाज ST भाव FRCचे रायट्स हे ताका मेळचे. म्हजें सरकार हे त्या खातीर ह्या लोकांचे प्रश्न जाता तितके बेगीन म्हणजे मुनकारील आसतले FRC आसतले सुटावे जावचे. सातत्यान ही मिटींग म्हणजे हांवें कालूच घेतली अशें न्ही, ही एवरी 2 म्हयन्यांनी हांव फॉलोअप करीत आसता, हांव कंटिन्युअसली घेत आसता. एक भूमिपुत्र बिल कुड बी विड्रॉन बा म्हणून. थँक्यू.